काजू व्यवसाय सुरू जालो काय याद येता जंगल ज्यूस म्हळ्यार निर्याची। दिवचल तालुक्यांतल्या मये नार्वे वाठारांत काय बागायतदार अजूनय पारंपारीक पद्दतीन मुट्टे मळटात। पारंपारीक तरेन काडटा तोच निरो जिवाक बरो। गरमी भायर काडून पोट साफ करपाक निरो पिवचो स्पेशल रिपोर्ट। काजू व्यवसाय सुरू जालो काय याद येता जंगल ज्यूस म्हळ्यार निर्याची। काजीच्या मुट्यापासून मेळपी निरो हो जिवाक बरो अशें म्हणटात। देखून काजूच्या सिजनांत एकदा तरी निरो पिवपाक मेळचो अशी दर एकल्याची इत्सा आसता। फाटल्या कांय वर्सांच्यान चडशे बागायतदार यंत्रा वरवीं मुट्टे मळटात। ताका लागून पायांनी मुट्टे मळपाचे प्रमाण कमी जाला। तरी लेगीत दिवचल तालुक्यांतल्या मये नार्वे वाठारांत काय बागायतदार अजूनय मुट्टे पारंपारीक पद्दतीन मळटात। निरो काडपाची प्रक्रिया कितें हे विशीं बागायतदार तुकाराम गावडे हांणी माहिती दिली। ऐकात। जे पयली आमी सगळे मुट्टे एकटे करता आनी एकटे करून ह्या कळमेन हाडून दवरता। ओळे मागीर ओळ एक आना काजी तेच्यो ओळ्यो काय मागीर त्यो पाया पुना घालून अशें हे मळटा। मळ काय मागीर ती सगळे सोप जे आसा बारीक आसा जाता तेजो हो रोस जो येता तेजो रोसाचो आमी उर्राक काडटा आनी ते उर्राक काडल्या नंतर तो रोस आनी मागीर जो सोप जे सगळे एकठांय करून आमी ते एकठांय केल्या नंतर मागीर थंयसर एक हे कशी बांदता चुमळ कशी म्हणटा हेका चुमळ बांदली काय तेजेर मागीर ते गुणो दवरलो काय जेन्ना मागीर गाळून येता म्हणजे बारीक येता निव्वळ येता उदक कसो हे जाता तेका आमी निरो म्हणटा। मागीर सगळ्यान लास्ट तो लास्ट सगळ्यान जे मळून गिळून जाल्या नंतर मागीर ते सोप हे केल्या नंतर ते बांदून मागीर जेन्ना गुणो दवरतलो तेजी तेन्ना तो सारको निव्वळ जे उदीक कशें येता तो पिवपाक खूब गोड लागता। म्हणजे ते हेजो ज्यूस कसो म्हणजे तेंचो ज्यूस जंगल ज्यूस। जंगल ज्यूस मये वाठारांतल्या निर्याची वेगळीच रूच। हो निरो पियेल्यार अमृत पियेल्ल्या वरी दिसता। पारंपारीक तरेन काडटा तोच निरो जिवाक बरो। गरमी भायर काडून पोट साफ करपाक पिवचो निरो। ॲडव्होकेट पुष्पराज नावेलकर सांगता। प्रत्येक कडेन आमच्या गोंयांत तरी खंय ना अशें ना की निरो भरपूर रितीन मेळटा हांगासर आनी लोक थोडे विकताय बीन। पण तुमी पळयतले ही जी हांगासर जी मया जी वाठार आसा थंय हांगासर जी एरिया आसा थंय जो मुट्ट्याचो रस काडटा पळय इतलो बरो लागता जिवाक सामको मस्त। आनी रावून जर तुमी पळयशात हांगासर निरो खरेंच अशें दिसता की एकदम खंय तरी अमृत पियेल्ले अशें दिसता। तेजी सात्विकता जी आसा ताची निर्याची जी बसून पियांतले पळय चौग जाण बसून बरो पिता इतलो बरो लागता की तुमकां ताची चव बसतकूच चौगा वांगडा बसतले मेळून बसून वागतले टायम कसो वतलो ते चवेन कांयच कळचें ना। हो निरो इतलो मस्त म्हाका तरी इतलो अनुभव आसा की म्हज्या टायमार जेन्ना ल्हान धाकटो आशिल्लो हांव थंय आमच्या सैऱ्यागेर वचून निरो पितालो ते निर्यान अशें आयकलां हांवें की दुयेंसां सुद्दां मनशाची दुयेंसां कातारता इतलो निरो जिवाक बरो आसा। वातावरण मनांतली आंगांतली शरिरांतली गरमी आसा ती गरमी भायर मारता। एका तरेन तो निरो म्हणजे एक म्हणटा अशें वखद आमी घेता पळय तशें त्या पद्दतीन ते औषध तें आमकां सद्या शरिराक। पण ताजे स्वाद ताजी टेस्ट जी मस्त लागता पळय तुमी खरेंच टायमान टायम काडा कोणाक मेळटा जाल्यार आनी जे पारंपारीक रितीन चल्लां हांगासर नॅचरल निसर्गाचे तरेन जावन निरो काडटा पांयान जे मळटा मुट्ट्यान त्या तरेन निरो काडटा हे तुमकां खंयच पळोवंक मेळचें ना। आज सगळे कडेन आधुनीक जाल्लें आसा। हांव अशें म्हाका अशें दिसता खरेंच ही जी परंपरा हांगा चल्ल्या पळय खरी पळयन दिसता दोळ्यांनी खरो निरो पिन दिसता। पण जे दुसरे कडेन आमी पळयता तो निरो जे घाण्यार घालता जो हातान हे करून दुसऱ्या हातून मशिनान काडटा ताका कांयच वालोर ना। कित्याक तो कितलो जाल्यार सात्विकता ती नासली तातूंत। कित्याक जे मनान जे पांयान जो घाणे हितून जे धाडून काडटा निरो पळय तो इतलो मस्त निरो हांगा आमकां पळोवंक मेळटा। हांवें खरें आतां निरो पिला इतलें जिवाक म्हजें बरें दिसलां। तुमकांय सगळ्यांक सांगता की कोणी हे पळयता पळय निर्याचो जो स्वाद घेतले तुमी जाल्यार खरेंच जे पांयान नैसर्गीक तरेन काडटा तो पिवन पळया। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।